इफी अंदू भांगरा उत्सवी वर्सात पावल दवरता पूण तो सुरू जावचे आदींच भारत सरकाराच्या केंद्रीय आयोजन फेडरेशनाचेर व्हडल्या भ्रष्टाचाराची टिका जाल्या। संवसारीक सिनेमे वेचपा पासून ते सिनेमाक दितल्या पुरस्कारां मेरेन व्हड भ्रष्टाचार जाला। विमानाच्यो तिकेटी बूक करपाच्या वेव्हारांत लेगीत, पूण भ्रष्टाचाराचे आरोप करप्यान कोणाचे नाव मात घेवंक ना। जय बजाज हो कॅनडाचो फिल्म निर्मातो, गिमात तो गोंयांत राबितो करून आसता। फाटली 11 वर्सां जाली तो सिनेमा महोत्सव संचालनालया खातीर जागतीक सिनेमाच्या क्युरेटिंगाचें काम करता। बरे आंतरराष्ट्रीय सिनेमा वेचपा पासून ते जागतीक सिनेमांच्या सर्ती खातीर नामनेचे ज्युरी पळोवपाचें काम ताणें केलां। ताच्यो कागाळी कोणेच आयकून घेतल्यो नात, देखून ताचो निशेध म्हण अंदू ताणें आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी पदाचो राजीनामो दिला। इफ्फीचे सुवातेरच सोमारा तो मिडिया कडेन उलयलो। पळयात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें। टिकट जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और किक बैक लेते हैं ट्रैवल एजेंट से। मैंने ट्रैवल एजेंट को पूछा कि ये इतनी टिकट क्यों बढ़ गई। मैं makeMyTrip.com से ले रहा था, वहाँ 41,000 था और ये लोग 63,000 बिल किए। जब आप अवार्ड देते हैं तो वो अवार्ड जूरी डिसाइड करता है, यहाँ जूरी डिसाइड नहीं करता है, यहाँ स्टाफ डिसाइड करता है किसको अवार्ड मिलना है। कहीं नहीं ऐसा होता है। ये सब हो रहा था यहाँ। इवन द फीस, नाउ ऑल द एक्स स्टाफ ऑफ IFFI, now they have become private distributors, so they make a deal with the international distributors. They bring the film and charge twice, like they will say we want 1 lakh per film, and then they pay half of it only. And some of these ex-staff of IFFI, they tell jury members just sign blank paper and we will give the award to whoever we feel. Do you have any idea how much money Goa spends on this? Anybody? Huh? 18 crore. They barely legally spend maybe 4 or 5 crores. All the things they do, they take a kickback from every vendor, 30%. Director of Film Festival, they control the whole thing. Goa government shares some of the responsibility and most of the expenses. आमचो खबराकार समीप नार्वेकरा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी।